बिझनेस बी जावंक जाय. जे लोक बिझनेस करता, कंप्लायन्स करता, त्यांचे आडवे वी शूड नॉट कम इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पीपल हू आर डुईंग बिझनेस विथ ऑल कंप्लायन्सीस. जे कोण कंप्लाय करिना आमी स्ट्रिक्ट रावतले आनी तांकां बिझनेस करपाचो प्रश्न येना गोंय राज्यांत. ट्युरिझम मिनिस्टरान कितें सांगलें की कित्याक आमचे कितें आशिल्लें परमनंट बॅन. आमी कितें केलां, परमनंट बॅन केल्लें आसा इल्लिगल एंट्री ऑफ फिश इन टू द स्टेट ऑफ गोवा. एका टायम लिमीट ना, इट्स अ परमनंट बॅन फॉर एंट्री ऑफ फिश इन टू द स्टेट ऑफ गोवा. आनी दुसरी गोष्ट की त्यांनी कितें सांगलां, जे कोण कंप्लायन्स करता तांकां हाडून दी. ते ऑटोमॅटिकली ते ऑर्डर जे धाडल्या ते ऑर्डरान व्हेरी क्लियरली मेन्शन आसा दॅट पीपल हू आर कंप्लायंग अँड हॅव्हिंग ऑल द कंप्लायन्सीस इन प्लेस दे आर फ्री टू डू बिझनेस इन द स्टेट ऑफ गोवा. बीजेपीचो कळंगूटचो आमदार उपसभापती मायकल म्हणटा गोंयांत नुस्तें हाडूंक बंदी घालची न्ही. सावंतवाडी, शिरोडा, कारवार अशें लिगाचें नुस्तें खंय झेल घालून हाडलें म्हूण कांय जायना. If there is a ban, there is problem. गोंयकार लोकांकूच मेळचें ना. फॉरगेट द ट्युरिझम सेक्टर. ट्युरिझम सेक्टर इज सेपरेट. गोंयकार लोकांक खूंय मेळटलें नुस्तें खावपाक. इफ देर इज बॅन, ट्रायंग टू टायटन देम. इट इज ऑल एक्सेप्टेबल, बट एट द सेम टायम डू नॉट स्टॉप ट्रक्स विच आर ब्रिंगींग फ्रेश फिश इन टू गोवा. 6 months बॅन पिरियड ही जावची ना. हांवें तेजे कडेन मागणी घातल्या. तेणें सांगलां फाल्यां नाल्यार परवा आमी बसया म्हणून. सोल्युशन हेजेर येवपाक जाय. बॅन म्हणटा पळय तें आसपाक जायना. फिश कॅनॉट बी बॅन. फाल्यां कोण म्हणटलो आय हॅव फावंड सम फ्रुट्स वीच आर डिप्ड इन दॅट कितें तरी घालतात ते क्लोरीन वॉटर ओ कितें तरी घालतात टू रायपन दॅट. सो बिकॉज ऑफ दॅट सगळे फ्रुट्स बॅन करुया. गोंया येता पळय ते 2 वरांनी जे नुस्तें गोंयान पावता. आय एम टॉकिंग अबाउट फिश फ्रॉम शिरोडा, सावंतवाडी ते वाटेन जे हे आहा 2 वरांनी पावता गोंयान म्हापसा मार्केटान. ते आयस घालून हाडटा. कारवार रोखडेच पावता. मालवण सारकें फास्ट आहा तें. सो तेका प्रॉब्लम ना. ते आयस घालून गोंया पावचे आनी आमचे गोंयकारांक जे नुस्तें एवरीडे घेता फ्रेश फिश ते मेळचें ही आमची मागणी. सरसकट बंदी घाली म्हूण जायना. तपासणी सारकी जावंक जाय म्हूण काँग्रेस म्हणटा. पयलींसान आमी कितें म्हणटा, जें नुस्तें आसा हेजेर चॅक करपाक तुमी सिस्टम जी आसा ती डिपार्टमेंटाक अशी केअर घेवपाक जाय. तुमी आमकां गॅरंटी दिवची पडटली गोंयकारांक की हें जें नुस्तें आसा हांगा फॉर्मलीन घातलेलें ना. म्हाका दिसता हांगा खंय डिपार्टमेंट फेल तेंगे कंट्रोल नासतलो ना म्हणून तर ते बंद म्हणटात न्ही. आमी बंद म्हळ्यार सोल्युशन न्ही. बंद म्हळ्यार कितें म्हणटले बॅन न्ही. फॉर्मेलीन घातलें आसलेलें नुस्तें बॅन. फॉर्मेलीन जे घालून नुस्तें येता ते बॅन. परत आमी तेच म्हणटात नुस्तें बॅन अशें न्ही. बरें नुस्तें आतां येता बॅन कित्याक. विरोधकांचो आर्ग्युमेंट कितें आसूं, नुस्त्याच्या आयातीचेर सरसकट बंदी घालूंक फुडें सरिल्लो आरोग्य मंत्री ह्या ना त्या कारणान मर्यादीत बंदी मेरेन पावलो. आतां कोण कायदेशीर आयात करता, कोण बेकायदेशीर. नदर दवरता म्हळ्यार आनीक कटकटी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.